लोकीक कितें आसात आयच्यो अपडेट आनी ताजे उपरांत आमकां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी जॉइन जातले जे लायटीची परिस्थिती किती आहा आनी ऑन फिल्ड सिच्युएशन किती आहा ते सांगतले. यस लौकीक, गो अहेड. अब्रम पयलीं कोर्टाच्यान स्टार्ट करता. कोर्ट हियरींग आसले आयज सेम मॅटरची सगळी मॅटरां क्लब केल्या. आयचो विशय आसलो पयलीं एक एप्लिकेशन आसलें गोवा गव्हर्मेंटाचे वर्क फोर्स जो ट्रॅव्हल करता गोंयान तांकां बॉर्डरीचेर कोवीड नेगेटीव्ह सर्टिफिकेटाचो प्रॉब्लेम जाता तेजेर उपाय काडपाक. पण आयज गव्हर्मेंटान ते एप्लिकेशन कुशीक दवरपाक लायले. एजीनांनी सांगलें आमी नवें एप्लिकेशन घातलां जंय जी ऑर्डर पास केल्ली कोवीड सर्टिफिकेट कंपल्सरी करपाची ती ऑर्डरूच हें करपाची तेजेर ते ऑर्डरूच वेव करपाची तेजेर एक एप्लिकेशन म्हणजे कंप्लीट बॉर्डर ओपन करपाची म्हटल्यार अशें जाता ती ऑर्डर ती प्रेयर पयल्या उपरांत तेजेर डिस्कशनूय जालें. खुबशे जाणांनी जे पार्टी आहा तेंच्यांनी सजेशनां दिलीं की जर कामगारांकूच दिवपाक जाय जाल्यार पासीस दिवपाक जाता 15 दिसाचे. दर 15 दिसांनी ते टेस्टिंग म्हणजे आरटीपीसीआर टेस्ट कंपल्सरी करून 15-15 दिसांचे पासीस दिवपाक वेगवेगळे उपाय काडपाक जाता. आनी खंयचे खंयचे स्टेटींनी कशे उपाय बी आहा कित्याक दिल्ली सारक्या स्टेटीन तेंचो चडसो वर्कफोर्स नोयडा केल्या यूज केल्या त्यो गजाली डिस्कस जाल्यो. सगळे डिस्कस केल्या उपरांत कोर्टान एक सांगलें की आमी सध्या तरी आमकां दिसता की हांगसर रिस्ट्रिक्शन आसपाक जाय. सो ते एप्लिकेशन गव्हर्मेंटाच्या तेंच्यांनी भायर मारलां आनी गव्हर्मेंटाक एक लिबर्टी दिल्या. गव्हर्मेंटाक हें दिलां की फुडाराक फ्रेश एप्लिकेशन ह्या विशयाचेर घालपाक शकता जेन्ना गरज दिसता. हो जालो कोर्टाचो. तेजे उपरांत आनी एक एडवोकेट राव म्हणून तेणी पण आपले एप्लिकेशन रेज केले की आपले डिस्कस जावपाक जाय म्हणून. तेजो आसलो थर्ड वेव येवपाची आसता तेजेर. थर्ड वेव येवपाक शकता आनी थर्ड वेवान भितर भुरग्यांक चड त्रास जाता आनी गोंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते कॅटर करपाक रेडी हेजेर डिस्कस करपाक खातीर म्हणजे पेडियाट्रीक भुरग्यांक जर इफेक्ट जाल्यार भुरग्यां खातीरचे आयसीयू भुरग्यां खातीरचे इन्फ्रास्ट्रक्चर भुरग्यां खातीरचे हॉस्पिटल आसपाक जाय तितले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय. पण जजान म्हटलें की हे सगळे विशय आहा ते मॅटर एडजर्न केले सोमारा पर्यंत आनी सोमारा हे मॅटर डिस्कस जातले. थंय वॅक्सिनेशनाचो इश्यू मागीर लायफ सेव्हिंग मेडिसिन्साचो इश्यू जावं वो थर्ड वेवाचो इश्यू सोमारा डिस्कस जातले. तिसरे ते आयव्हरमॅक्टीन मेडिसिनाचे काल हेल्थ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसलो की तेंच्या सेंटरांतल्यानू डिस्ट्रिब्युशन जातलें आनी मेनली ते अंगणवाडी वर्करांक अंगणवाडी वर्कर जे बालवाडीन काम करता वर्करां तेंकां तेंचो हेल्प घेवन हे लोकां पर्यंत पावयतले. जी बेस्ट सिस्टम करून प्रत्येक वाड्यार ही अंगणवाडी आसता तशी यूज करतली म्हणून आसलें. बट आमी हें केली चवकशी केली डिपार्टमेंटा कडेन केली आनी अंगणवाडी लेवलाचेर गेली तशें इन्स्ट्रक्शन अजून पर्यंत गेल्लें ना. कारण अंगणवाडी बंद आहा ते स्टाफ आहा तो सुटयेर आहा तेंकां हें काम सुद्दां दितलो जाल्यार तेंकां परत हाडून एक दिसाची तरी ट्रेनिंग दिवची पडटली. वखदां एक्सप्लेन करपाक लोकांक कशी वखदां घेवपाक ते एक्सप्लेन करपाक हे सगळे एक दिसाची प्रत्येक मनशाक एक दिसाची ट्रेनिंग दिवची पडटली. मागीर ते डिस्ट्रिब्युशनाचें काम करपाक शकता. आनी डिपार्टमेंट अजून प्रोसेस करपाचें आहा. तशें काय आयज आनी फाल्यां अशी 48 अवर्सा भितर वाडटलो म्हणटलें तशें काय आमकां ऑन ग्रावंड दिसना. दुसरे प्रमोद तिसरें म्हणटा ते मॉर्टेलिटी बुलेटीन आयज परत 45 डेथ्स आहा. तितले जीएमसीत 26 डेथ, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 11, साऊथ गोवाच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान 3, नॉर्थ गोवाच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान 2, मागीर हॉस्पिसियोत 1, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट म्हणजे म्हापशेच्या हॉस्पिटलान 1 आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा हांगसर 1 डेथ अशे टोटल 45 डेथ्स गोंयान आयज रिपोर्ट जाल्या. आनी तेजे फुडले पॉझिटिव्ह हेजे बुलेटीनचे डिटेल्स येयल्ले आहा की आयज 4008 सॅम्पल्स कलेक्ट केल्ली. त्या 4008 सॅम्पलाचे रिपोर्ट आयल्या 3898 सॅम्पलाचे रिपोर्ट आयल्या. तितून नेगेटिव्ह 2540 आनी पॉझिटिव्ह म्हळ्यार 1358 म्हणजे न्यू केसीस 1358 न्यू केसीस जाले गोंयान पॉझिटिव्ह. पेंडींग रिपोर्ट्स उरले पेंडींग 325 पेंडींग उरले आनी पॉझिटिव्हिटी रेट आमी हितूंतल्यान काडीत जाल्यार 34.84% म्हणजे ऑलमोस्ट 35% पॉझिटिव्हिटी रेट आहा. थँक्स अ लॉट लौकीक. अजून मेरेन म्हाका दिसता 1 जाला आफ्टर कर्फ्यू टेस्टिंग जे 7-7.5 हजाराचेर पाविल्लें जे लोक भायर सरून टेस्ट करताले तें आतां 4-4.5 पावलां.